FC गोवाचे सध्या 6 मॅचींतल्यान 4 पॉयंट जाल्यात। पयले ISLांतूय जिकोच्या पंगडाची हीच परिस्थिती आशिल्ली। FC गोवान पयले ISLान घरच्या मैदानार दिल्ली डायनामोजाक 2-1 हरोवन आपले पोझिशन सुदारलें। मुखार फॉर्मान येवन टीम सेमीफायनलींत पावली। आयतारा नेहरू स्टेडियमार FC गोवा जेन्ना दिल्ली डायनामोजा कडेन खेळटले तेन्ना प्लेयरांक एक सायकोलॉजिकल कॉन्फिडन्स आसतलो। हाचे पयलीं पंगडान कठीण परिस्थितींतल्यान मार्ग काडला ही गजाल जिखोवन प्लेयरांचे तकलेन घालपाचो पुराय यत्न केला। आतां FC गोवाच्या खेळगड्यांक आपलो मोराल वाडोवन आपापली कामगिरी उंचावपाची गरज आसा। ह्या सिजनान FC गोवा 4 मॅची हरल्यात, तातूंतल्यो 2 मॅची बरी कामगिरी करून पूण गोल मारपाचे चान्स वगडावन हरल्यात। गोल मारना जाल्यार कशें जातलें अशें जिखोवन परत परत म्हणा। हाजेर आतां प्लेयरांनीच उपाय काडचो पडटलो। पयल्या ISLाचे इतिहासांतल्यान FC गोवा इन्स्पायर जातले आनी ह्या सिजनांतले आपले पयले घरचे जैत जोडटले अशी आस्त फॅन्स दवरता। इतल्या मजगतीं FC गोवान तिकेटी खातीर दिवाळी ऑफर काडल्या। 2 तिकेटी घेतल्यार 1 फ्री मेळटली। थारायिल्ल्याच स्टँडा खातीर ही दिवाळी ऑफर लागू आसा। आयतारचे मॅची खातीर FC गोवाचो को ओनर आनी भारताचो क्रिकेट स्टार विराट कोहली स्टेडियमार आसतलो अशें FC गोवा फ्रँचायजान कळयलां। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।